गोंयसून केरळाक स्पिरीट वाहतूक करपी एका लॉरीचो कर्नाटकांतल्या उत्तर कन्नड जिल्ह्यातल्या येल्लापूर तालुक्यात आसपी अरेबैल घाटा लागींच एक भीषण अपघात रात्री घडलो। येल्लापूर पुलिसांनी दिल्ल्या म्हायतीनुसार रात्री ही जी लॉरी आसा ती लॉरी वचत असताना मारुती मंदिरा लागींच चालकाचे वाहनावरचे नियंत्रण सुटल्या कारणान ती लॉरी आसा ती एका झाडाक जाऊन आदळली आणि पलटी झाली। त्याच वेळाचेर त्या लॉरीत स्पिरीट आशिल्लें तेका लागून त्या लॉरीन पेट घेतलो आणि लॉरी सगळी जळून खाक जाल्ली आसात। मात्र सावधगिरी बाळगत जो चालक आसा तो चालकान सावधगिरी बाळगत त्या गाडयेंतल्यान उडी मारल्या कारणान तेजो जीव आसा तो वाचिल्लो आसा। ह्या घटनेची माहिती मिळताच येल्लापूरचे अग्निशमन दल आणि पोलीस घटनास्थळी वचून तेंच्यांनी त्या गाडीचो उजो आसा तो विजयलेलो आसा। पुरोडंडा खातीर प्रमोद पोंडे।